आवय ही सगळ्यांच्याच काळजाचो केंद्रबिंदू। आवय आमचो पयलो गुरु। आवय भुरग्याचे जे नाते असता ताच्या परस श्रेष्ठ आणि घट्ट बांधिल्ले नाते जगात आणि खंयचेच सापडचे ना। आपल्या भुरग्यान बरे शिकचे, बरे वागचे, संसारात बरे नाव मेळोवचे आणि फुडाराक बरे उतरचे ही दर एक आवयची इच्छा असता। आणि आपली ही एकच इच्छा पुराय करपाक ती दीस रात एक करून आपल्या भुरग्याची जतनाय घेत असता। तर आयज आमी आवय या कवितेत भुरगो आपल्या आवयचे विशीं कितें सांगता ते पळोवया। आवय। दनपाराचो भार जाता, शाळा सुट्टा, दारार रावन आवय आमची वाट पळयता। शीत कडी आवय करता, रुचीक लागता, परबे दिसा रोस पोळी सुरबूस खावयता। खेळून जेन्ना येतात आमी, हूम पुसता ती, पापी घेवन मोवाळ हात फाटीर ओडटा ती। जोर आयल्यार वखद दिता, गोडूच लागता, आवय कुशीक काय बरो दोळो लागता। शाळे वेळार भेस घालून सोबीत नटयता, देखून आवय कोणाय परस चड आवडटा। तर या कवितेत तुमच्या सारको ल्हान शाळेत वचपी भुरगो आपली आवय आपली कशी जतनाय घेता ते या कवितेंतल्यान सांगता। तो म्हणटा, जशी सकाळी म्हजी आवय म्हाका शाळेचो भेस घालून सोबीत नटोवन शाळेत धाडपाक उत्सूक आसता, तितलीच ती हांव शाळेंतल्यान घरा पावता मेरेन उत्सूक आसता। तशीच ती हांव घरा पावता मेरेन दारार रावन म्हजी वाट पळयता। हांव उमेदीन जेवचो म्हूण म्हजी आवय रुचीक शीत कडी करता आनी परबे दिसा तर म्हजी आवय म्हाका रोस पोळी अशे गोड सुरबूस जिनस खावयता। सुरबूस म्हळ्यार रुचीक स्वादिष्ट खाण। हांव जेन्ना खेळून घरा येता तेन्ना ती म्हजी हूम पुसता आनी पापी घेवन मोवाळ हात फाटीर ओडून वेंगेन म्हाका घेता। तशेंच जेन्ना हांव बरो ना जाता, म्हाका जोर येता, तेन्ना रातीच्यो राती जागोवन ती म्हजी सेवा करता आनी त्या वेळार तिणें दिल्ले कोडू वखद लेगीत म्हाका खूब गोड लागता। तशेंच तिच्या कुशीक न्हिदतना म्हाका बरी न्हीद लागता। अशी ही त्यागान भरिल्ली मायेस्त आपल्या भुरग्याच्या बऱ्या फुडारा खातीर आपली जीण ओंपपी, बऱ्या वायट प्रसंगाक धीर दिवपी आनी भुरग्याक सदांच सकारात्मक मार्ग दाखोवपी जगांतली एकमेव मनीस म्हळ्यार आवय।